वंदन तुका जेजू वैभव तुका रदान बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जालां. जुवांचो वांजेल पयलो अध्याय 1 तावन 18 वाक्य. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 18. वेळ काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळ काळा पूर्वीचो तो देवा सवे आसलो. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रचलेली एका वस्तून ताचे तावन जीव सोडलो आनी तो जीवच मनशाक असो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफात मेस्त आनी सतमंत्याक उजवाडा विशीं साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशीं साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. हो तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताच्याच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरलेल्यांक देवाचें भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ती जल्मली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं भागार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साहस जाल्ली. जुवावन ताचे विशयेंत रुजवात दिवन परगटले. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता म्हूण जशे विशयेंत हांवें सांगलें तो वचूं. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मोइशे मारिफात दिल्लें, पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयलें. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. हें उतार आज आमकां फावो जालां. आनी वर्साचो निमाणो दीस, हे सगळें वर्स देवान आमकां पोशण केलां. ताचें उतर मारिफात, ताचें उतार दिवन आमकां ताणें पोशण केलां. एवक्रिस्त मारिफात ताणें आमचें पोशण केलां. आनी जें कितें ह्या संवसारांत आमकां हें सगळें वर्स सगळें बरेंपण केलां आमकां. थोड्यांच्या जिवितांत दूख आयलां जावंक पुरो, पूण तें दूख तांच्या जिवितांत संतोश जावन परिवर्तन जातलें. कित्याक देवाक ह्यो सर संगती करूंक साद. देखून आज जेजू ह्या संवसाराक कसो आयिल्लो आनी कितें करूंक आयिल्लो म्हणलें एक साक्ष जुवांव बावतिस्त आमकां तो दिता ताच्या वांजेलांत, ह्या जुवांवच्या वांजेलांत. हे जुवांव भारी बरें करून बरयता. अशें एक बरयल्लें दुसऱ्या बायबलांत ना. ह्या हातूंत ह्या जुवांवच्या वांजेलांत मात्र आमकां हें चड आयकूंक मेळटा. आनी आज ह्यो सर संगती जर आमी वाक्य 1 तावन 15 वाक्या म्हणसर वाचल्यार थंय जेजू एक व्यक्ती जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हूण सांगता. जेजू एक व्यक्ती जावन ताणें आमचे खातीर ताणें आमचीच कूड ताणें घेतली. ह्या आमच्या मारिफात आमच्या खातीर तो ह्या संवसाराक आयलो. कित्याक ताणें रक्त मासाची कूड घेतली. कित्या खातीर? आमच्या साल्वसांवा खातीर, आमकां सुटका दिवच्या खातीर, आमकां सगळे ह्या संवसारांत पातकांतावन मेकळे करच्या खातीर, ह्या खोटेपणांतावन मेकळे करच्या खातीर, ह्या सैतानाच्या हातांतावन आमकां सुटका दिवच्या खातीर ताणें ह्या संवसाराक हेजे पडले रक्त मासान. आनी तो शब्दत मरियमाच्या गर्भांत एक कूड घेतली ताणें आनी ह्या संवसाराक आयलो. तो उजवाड, संवसाराचो उजवाड. जेजू म्हळ्यार उजवाड. ह्या विशयान क्लियर जुवांव आमकां आनीक चडान चड डीप हातूंत बरयता. जुवांव जेजू म्हळ्यार उजवाड, संवसाराचो उजवाड. तो येवंक आसलो आनी तो येदोळसो आयला म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी जुवांव ताचें विवरण दिता. देखून शब्द जावन आयलोलो देव आमच्या संवसारी, ह्या संवसारी म्हाका आनी तुका सुटका दिवच्या खातीर. हे सगळे वर्स आमी पळोवंक गेल्यार एक आज खंडी जावन आमी आमच्या जिवितांत फाटल्या जिविताक एक फावटी आमी वेचें बारीक गरजेचें आयचे दिसा. कित्याक हो निमाणो दीस आमकां ह्या वर्साचो. ह्या निमाण्या दिसा पळयतना
365 दीस आमकां देवान राखलेले दीस आहे. एक घडी आमी नियाळा काडल्यार खंडीत जावन मोगच्या भावा आनी भयणी देवान कितलें आमकां राखलां, कितलें आमकां सांबाळलां आनी आज आमकां सगळें बरेंपण केलां ह्या सगळें वर्सां. जायतो लोक जायते अनावतां जायते अनवरां ह्या वर्सां घडलीं जाल्यार म्हाका आनी तुका देवान सुरक्षीत दवरलां. म्हळ्यार कित्या खातीर ताच्या उतराचेर आमी भाबर्त दवरून ताच्या सत्याचेर आमी पातयेवन जियेल्ल्या वरवीं मात्र आमच्या त्या जिवितांत देवान एंट्री जाल्ल्या वरवीं मात्र आज हांव आनी तूं बऱ्याकरण आसा. सगळें आमकां बऱ्याकरण सगळें दिलां. देखून आमी देवाक आज कितले अर्गां दिल्यार पावर आयचो सगळो दीस देवाक आमी अर्गां दिवंक आमी भेटोवया. जर आयचे आज पयलें वचप आमी पळयल्यार जंय जोच्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा 18 ह्या टायमार क्रिस्त विरोधी उरतले. जायते क्रिस्त विरोधी ह्या संवसारांत आसात आतांय आनीक मुखार चड आनी चड येतले हे क्रिस्त विरोधी. देखून शेवटीचो काळ एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकलां. एंटी क्रायस्ट येतलो म्हणून आमी आयकलां आनी आतां जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात. त्या दळत पळया झोंच्या कालारच त्या टायमारच क्रिस्त विरोधी उठल्यात. आतांय जाय तितले आसात क्रिस्त विरोधी अशें विशयान क्लियर सांगता. आतां देखून हो शेवटीचो काळ म्हणून आमी समजून घेवया. ते मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय. देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात आनी पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे समेत ते रावते आसले. जायते पवित्र सभा सांडून गेल्यात. कातोलीक पवित्र सभा सारकी न्ही. ते सारक्या देवाच्या उतरा प्रकार जियेनात. तांणी करचें पुरा मुर्ती पुजा तेंकां हेंकां पुरा मस्त सांगतात आनी ते आमचे पवित्र सभा सांडून गेल्यात रावनात. कित्याक अशे विशयान मस्त आमी समजून काडूंक जाय. हाच्या विशयान चड आनी चड आमी देवा कडेन निसारल्यार जायते उगडप नवे रेवलेशन देव आमकां दिता. हे सगळें सारकें गे न्हय गे म्हणून सगळें आमकां आमकां एक समजुनी आसा. आमकां देवान दिल्ली एक जाणवाय आसा. त्या जाणवाय प्रकार आमी पळयचे. देखून कोणीय काळें सांगलें म्हणून आमी ते पातयेवचे कितल्या मट्टाक सारकें म्हणून हे आमी समजून काडून घेवचें. देखून ते म्हण सांगता पूण भाग्यवंतांक तुमकां मागल्यान भाग्यवंतान तुमकां मागल्यान भाग्यवंत सरस्वर देवान म्हाका आनी तुका मागला. देखून सर संगतीची तुमकां समजुनी मेळ्ळ्या. सगळ्यांक आमकां पवित्र पुस्तकाची समजुनी आसा. पवित्र पुस्तक आमच्या हातांत आसा आनी क्लियर म्हणटा पळया तुमी सत नेनात. देखून हांव तुमकां बरयता म्हूण चिंती नाकात. तुमकां समजुनी आसा आनी सतत हांव फूट केदींच उपजना म्हणून तुमी जाणात. देखून हांव तुमकां बरयतां. फुडकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलो तो फुडकिरो. जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलो. जेजूक सोडवणदार म्हूण वळखनातलो. जेजू तावन रक्षण मेळना म्हणून फातयेवचो तो पुरा. ते पुरा विशय आमी तो फुडकिरो म्हूण सांगता. फुडकिरो म्हळ्यार देवाक पातयेना. तो जेजूक पातयेना. आनी जायते जाण जेजूक प्रवादी म्हणून मागतात. तो देव म्हणून पातयेना जायते धर्माचे पुरा. देखून आमी पातयेता तो देव मनीस जाल्लो आनी आमचे खातीर तो मनीस जाल्लो. ताणें रक्त मांसाची कूड घेतली कोणा खातीर? म्हज्या आनी तुज्या खातीर. देखून फुडकिरो म्हळ्यार कोण? जेजू क्रिस्त म्हणून वळखनातलो तो फुडकिरो. तोच तो क्रिस्त विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पळया क्लियर सांगता हांगा. पुताक इन्कार करतलो बापाक इन्कार करता. पुताक वळखून घेतलेल्यांक बापी मेळटा. देखून पयलें आमी पुताक वळखून काणगेचें. पुताक वळखून काण गेल्यार बापी मेळटा. बापाक वळखूंक आमकां जाता. पवित्र आत्म्याची सकती आमकां मेळटा. आमी ह्या संवसारांत बळवंत जावन जियोंक फुडें सरता. देखून आयचो दीस व्हरतो आमकां अर्गां दिवंक आज आमी हो उपयोग करया. आमच्या फाटल्या जिविताक ह्या वर्सां सगळीं गडितां आमच्या मती काडया आनी देवाक अर्गां दिवया. आज सगळो दीस तुमकां वेळ मेळटा आसतना आज एक मिनटी पाड करनासतना देवाक अर्गां दिया. सगळें वर्स बरो आमकां ताणें राखल्या खातीर सांबाळल्या खातीर बरो सुशेग दिल्ल्या खातीर बरी न्हीद दिल्ल्या खातीर बरीं कामां दिल्ल्या खातीर बरो दिसपरतो ग्रास दिल्ल्या खातीर आनी आमकां सगळ्यो अवघडांतले अनवरांतले पिडेशिरांतले आनी वायटांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर आनी सर अवचित मरणांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर देवाक जायतीं अर्गां दिवंक जाय. आनी आज पवित्र पुस्तके सांगता आयची रात खंडीत जावन आमी देवाक अर्गां दिवची रात. आनी देखून आज सर आमी मागण्यांत करसून देवाक आमी अर्गां दिया. सगळे वर्सां देवान
आमकां लाभिल्ले सोर उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवन आयचो दीस आमी करसिया आनी खंडीत जावन आयचे राती आराधन आमी करया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी खंडीत जावन वांटो घेवया आनी जायते संगती आज आमी मागून मुखलें वर्स बरें फुडार आसूं आमकां चड आनी चड अभिवृद्धीचें समृद्धीचें वर्स जावन आमकां देव फावो करून दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळचें कशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता आनी आयच्या वर्साचो निमाणो दीस सगळ्यांक आमकां आशिर्वादीत पडलो जावं दी म्हणून मागता.